जेजू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा, बापा आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेजू, पवित्रात्म्या महिमा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेजू, पवित्रात्म्या महिमा. स्वर्गार्थां देवुल्या देवा, तुझालोय उंड्याचें रूप. स्वर्गार्थां देवुल्या देवा, तुझालोय उंड्याचें रूप. तू मुझे भितर आयल्यार हांव जातलो तुझे मंदिर. तू मुझे भितर आयल्यार हांव जातलो तुझे मंदिर. तुझे खातीर हांव जियेता, महिमा तुजी हांव गायता. तुझे खातीर हांव जियेता, महिमा तुजी हांव गायता. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेजू, पवित्रात्म्या महिमा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेजू, पवित्रात्म्या महिमा. बापा आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. पूर्वजांनी केले मन्ना, जीवित मेळोवंक ना तांकां. पूर्वजांनी केले मन्ना, जीवित मेळोवंक ना तांकां. तुका सेवलो हरी एकलो, केन्नाच मरोन देखचो ना. तुका सेवलो हरी एकलो, केन्नाच मरण देखचो ना. उंड्या वैनाच्या रुपान जियेताय आमचे संगी. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेजू, पवित्रात्म्या महिमा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेजू, पवित्रात्म्या महिमा. बापा आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हर गान तुका सुमिया जेजू, अपराध तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, वकणे तुका सुमिया जेजू, मान तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू.
ह्या गुन्ह्या रुपी आमच्या खातीर हजर असलेल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता, तुका आम्ही वंदिता, तुका आम्ही दिन वाचता. ह्या कष्टाच्या काळार आम्ही आसा, तू आमचे संगी आसाय सोम्या, तू आमच्या संगत रावताय सोम्या, तू आमकां सदांय चलयताय सोम्या, तू आमचो मोग करताय सोम्या. ह्या संवसारांत आराधन आयकोवच्या आराधन तुजे संगत करच्या चड परतेचे तुजे आशीर्वाद बेसांव पेकोवन देवून येवन दी जेजू. आमी एरियेंतली खंय आसा, खंयच्या जाग्यार आसा, ह्या घडी आमी देवाक आराधन करया. जेजू आमचे मदें ह्या गुन्ह्या रुपी खरोच हजर आसा. एम्मा वाटेर सिसांच्या संगताक वचून ताका दर्शन दिल्लो जेजू, पेद्रो पावलो सिसांक दर्शन दिल्लो जेजू, आमच्या मदें तो हजर आसा. ताका आमी अर्घां दिवया, अर्घां जेजू, होगलाब जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा आराधन तुका जेजू, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा. सक्कड सांगता म्हणया बापा आराधन तुका जेजू, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा. जेजू मुखार आमी सर पडया, जेजू मुखार आमी दिमी मारया. ह्या घडी आमकां देवाळाक वचोंक जायना, पूण आमची गरज देवाळकन आमी घेतला आनी देव ते आमचे मदें आसा. कश्टाच्या ह्या काळार हे मारणांतीक व्हायरस सगळ्या संवसारार लोकांक बेस्टावन घरा भितर रावचे बरें केला. आज जेजू तू ह्या येवकारिस्तान खरोच हजर आसाय. तुवेंच सांगले हांव तुमच्या संगत सदां काळ आसतलो, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव आसतलो. वय जेजू, आज तुजे ते उतर घेवन त्या उतराचेर आमी नियाळ करून आज तुज्या पांयांतळी आमी आयल्या. आमी तुजो मोग करता जेजू, तुज्या पांयांतळी आमकांच समर्पण दिता जेजू. आमचे एक कश्टांत वेळार आमी कोणाक भोग पाडची जेजू, तुका सोडल्यार आमकां कोणूच ना जेजू. जेजू म्हज्या राया, म्हज्या देवा, म्हज्या धन्या, हांव तुका आराधन करता, हांव तुका वंदिता, हांव तुजी वाखणी करता, हांव तुजी महिमा गायता. जेजू जोबा कडेन सक्कड आसलें, जोबान सगळें होगडायलें, बेभितरीकतना भियेतना बेभितरीकता म्हणटा जोबाचो भोग तिसरो वसवर 25वी वळ. म्हज्या जेजू आज म्हजे बेबिरान सक्कड हांव तुका समर्पण दिता. जोब कुटुंबान मागणें करतलो, जोब कुटुंबान भुरग्यां खातीर आशिर्वाद दितलो, तसले जोबाक बेभितरीक शबरी सैतानान केलें जाल्यारय जोबान सोडूंक ना. जोबान तुजो मोग केलो. जेजू हांव तुजो मोग करता. आज ह्या कश्टा वेळार म्हाका स्तुती आराधन अर्घां गावूंक म्हाका कृपा दिवच्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. ह्या करकांत हांव म्हाका सुटका दिवन तूं मात्र सकताय. तुजे विणे म्हाका जिवन ना जेजू, कित्याक 100 वर्सां पयलीं हांव नातुलो, 100 वर्सां नंतर हांव आसना जेजू. तर आज हांव म्हाकाच तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता. जोबाचो बूक सांगता, सैतान येवन सांगता ताच्या घरा भितर म्हाका वचोंक जायना, कारण इतलेंच जोबाच्या घरा भोंवतणी तुवें वोय घालून ताका राखलाय. आज म्हाका म्हज्या कुटुंबाक तुवें वोय घालून राखलाय. वोय म्हळ्यार तें मागणें, वोय म्हळ्यार ती कृपा, वोय म्हळ्यार तुजे आशिर्वाद, वोय म्हळ्यार तुजे अमूल्य रक्ताचें संरक्षण. आज जेजू म्हाकाय ते वोय घालून राखल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. म्हाकाय तुवें वोय घालून राखल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. म्हजी दया दाखय जेजू. आमी सकट सांगता जेजूक आमकांच समर्पण दिवन आनी एक गायन आमी साद जाता जाल्यार हांवें गायल्या नंतर तुमी गावचें. हें गायन
कसो जोब आपणाच्या कष्टा वेळार आंकाता वेळार देवाक अर्घ होगलाप दिता गे म्हणून आज आमी देवाक अर्घ होगलाप दिवया, आराधन करया भुरग्या बाळा सांगता मेळोन. आमच्या घरा भितर आमी आसा, पिढे शेडेत आमी आसा, पूण आमी ताका स्तुती करतना आमचे रस्ते बंदोड्यो आमचे हांव सोडून येतात. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्यार असणारा, कष्ट नष्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्यार असणारा, कष्ट नष्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता. जोबा बरी कष्ट म्हज्या जिणेंत आयल्या रे, जोबा बरी कष्ट म्हज्या जिणेंत आयल्या रे, जोबा बरी स्तुती होगळा हांव तुका दिता. जोबा बरी स्तुती होगळा हांव तुका दिता. अर्गा तुका जेजू होगळा म्हज्या जेजू. अर्गा म्हज्या जेजू होगळा म्हज्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा जेजू होगळा जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू, वंदन जेजू. जोबा बरी पाऊल सिलासा बरी हांव तुका अर्घा दिता. ह्या कर्गाच्या वेळार मारे कर्ग कोविड-19 कोरोना व्हायरसाच्या काळार घरा भितर आमी आसा, भुरग्यां बाळा सांगाता मेळोन आमी तुका आराधन करता जेजू. आमचे कश्ट आमचे वावर हर एक वाव तुका कळीत आसा, आमच्या कुटुंबाची दाड कळीत आसा, आमचे संकश्ट तुका कळीत आसा, ते तुका आमी समर्पण दिता. आमची दया दाखय जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा म्हज्या जेजू होगळा म्हज्या जेजू. सक्कर सांगता. अर्गा म्हज्या जेजू होगळा म्हज्या जेजू. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्यार असणारा, कष्ट नष्ट अर्पण तुका स्तुती हांव गायता. जोबा बरी कष्ट म्हज्या जिणेंत आयल्या रे, जोबा बरी कष्ट म्हज्या जिणेंत आयल्या रे, जोबा बरी स्तुती होगळा हांव तुका दिता. जोबा बरी स्तुती होगळा हांव तुका दिता. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आज जोबा बरी स्तुती होगळाक दिवया. तो जेजू आमचे मदें आसा. आमी केवल एक दोवो उंडो पळयना, आमी पळयता जेजू क्रिस्ताक पळयता. जेजून आमकां सांगला संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो. आनी ह्या युकरिस्तान परसू जेजू आजार आसा. तुमी आसल्या जाग्यार तावन तशें नदर घाला. हे वाक्य मुखार सांगता आमकां, म्हज्या कुशेन हांव जल्मोन येवंक ना. कोणी आमी आमच्या कुशेन ह्या संवसारांत जल्मोन येवंक ना. देवान आमकां रचला. किर्तन 130 आनी 6 सांगता, आवयच्या गर्भांत तुका रुपीत करच्या वेळार म्हज्या दोळ्यांनी हांवें तुका पळयला. म्हज्या कुशेन हांव जल्मोन येवंक ना. कितली वर्सां हांव जियेलो तें गरजेचें न्ही, कशें हांव जियेता तें गरजेचें. जेजू रोज पळोवन म्हाका तुवें ह्या संवसारांत देवान आमकां रचला. देवान आमकां सोडवण दिल्या. देवा तुका कळीत नासतना घडचें ना कितेंय म्हज्या जिवनांत. आज म्हजी सांगता पिडाशिडा आसा, कुटुंबांत पिडाशिडा आसा, कश्ट आसात, कामांत क्रायसीस आसा. तूं म्हज्या सांगता आसा इसोम्या. तुका कळीत नासतना कितेंच घडचें ना. शिल्पी तूं, तुज्या हातांत हांव कडप. खातूर न्हू कारतूर न्हू रूप दिल्लो हो देव तूं म्हजो. म्हजे खातीर चिंतलो रक्षक तूं म्हजो. म्हजें वजन अर्पून तुका हांव वाकणतलो. तर दुनियांत आमच्या काळजाचेर दवरून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां जेजूक समर्पण दिवया. हे युकरिस्ताक आमकां समर्पण दिया. जेजू हांव ह्या संवसारांत म्हजेच तकी जल्मोन येवंक ना. ह्या संवसारांत हांवें उजवाड पळोवचे पयलीं आवयच्या गर्भांत तुवें म्हाका रुपीत केलोय. आज जेजू दावीद सांगता, आवयच्या गर्भांत हांव आमी पातकी. आज तूं आमची पातकां बक्षिताय, आमच्या उण्यापण बक्षिताय. संवसाराचे रूप तूं नवें करताय. आमची कुटुंबाची पातकां तूं बक्षी जेजू. संवसाराची पातकां तूं बक्षी जेजू.
आमकां दया दाखय जेजू. तुज्या मोगाक आज आमी फाटी येता. आज तू एक म्हाका रूप दिताय जेजू. एवकरिस्तद्वारे आराधनाद्वारे म्हाका हे नवें रूप हांव तुजे जावन पयस पावला. तुका सांडून हांव पयस पावला. म्हज्या संवसारांत हांव आसा जेजू. म्हाका बक्षी जेजू. म्हाका बक्षी जेजू. म्हाका बक्षी जेजू. दोन्ही हात वयर उबारून आमी सांगया सुमया जेजू हांवें पात की म्हजे वयर दया दाखय. सुमया जेजू हांवें पात की म्हजे वयर दया दाखय. सुमया जेजू हांवें पात की म्हजे वयर दया दाखय. सुमया जेजू हांवें पात की म्हजे वयर दया दाखय. सुमया जेजू हांवें पात की म्हजे वयर दया दाखय. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या कुशेन हांव जल्मोन येवकुना. रोसलोय म्हाका तुवें ह्या संवसारान. म्हज्या कुशेन हांव जल्मोन येवकुना. रोसलोय म्हाका तुवें ह्या संवसारान. देवा तुका कळीत नासतना घडचें ना कांय म्हज्या जिवनान. देवा तुका कळीत नासतना कितेंय घडचें ना म्हज्या जिवनान, म्हज्या कुटुंबान, ह्या संवसारान. देवा तुका कळीत नासतना घडचें ना कांय म्हज्या जिवनान. शिल्पी तूं तुज्या हातान हांव कडापो. कातून कातून रूप दिल्लो देव तूं म्हजो. शिल्पी तूं तुज्या हातान हांव कडापो. कातून कातून रूप दिल्लो देव तूं म्हजो. मुझे खातीर चिंतलो रक्षक तूं म्हजो. मुझे वजन हरपून तुका हांव वाकणतलो. पुता धुवे तुज्या खातीर कोणीच चिंतिना. हांव तुज्या खातीर चिंता. हांव तुज्या खातीर ह्या संवसाराक आयला. हांव तुजो मोग करता. मुझे ते नदर मार. तुजे मुख म्हणपर जळटले. मुझे खातीर चिंतलो रक्षक तूं म्हजो. मुझे वजन अर्पून तुका हांव वाकणतलो. म्हज्या जेजू होगला म्हज्या जेजू. म्हज्या जेजू होगला म्हज्या जेजू. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्यार असणारा. कश्ट नश्ट अर्पून तुका स्तुती हांव गायता. जोबा बरी कश्ट म्हज्या जिणेंत आयल्या रे. जोबा बरी कश्ट म्हज्या जिणेंत आयल्या रे. जोबा बरी स्तुती होगळाक हांव तुका दिता. होय मोगाशे भाव भयणीनो, आमी जोबा बरी स्तुती होगळाक दिसय. आज आमकां आसात पूण देवाक सर्व साद. आमी असहायक जावन भितर बसले. हांव केदळा व्हायरस म्हाका अटॅक करता की, केदळा म्हाकाय प्रॉब्लेम येतात की, पूण भिये नाका. जेजू तुज्या सांगात आसा. केदळा शीस बंदयेंत आसले, बंदयेंत सुमी तांच्या सांगात आसलो. केदळा शीस कश्टांनी आसले, जेजू तांच्या सांगात आसलो. केदळा स्तेफाना पात्रायले, जेजू तांच्या सांगात आसलो. कष्ट हांकाता वेळार हांव तुमचो हात सोडिना. तो हात सोडचो देव न्हय. तो सदांच आमच्या सांगात आसचो देव. तर आज आमी आमकांच जेजू भेटोवन दिवया. ह्या आराधनांत आमकांच ताका ओपून दिवया. तुजे शिवाय हांव कितेंच न्हय सोम्या. तुजे शिवाय हांव कितेंच न्हय धन्या. म्हजे दया दाखय म्हूण आमी मागया. जुल्मोन येताना हांवें कांय साडूंक ना. जेजू आज आस्त. जेजू आज आस्त वस्त म्हूण ताच्या फाटल्यान हांव धांवते आसा. आज म्हाका तूं बक्षी. पयशे फाटल्यान हांव धांवलो. म्हाका वेळ ना वेळ ना वेळ ना म्हूण हांवें चिंतलें जेजू. पूण आज म्हाका तूं वेळ दिते आसाय. जर येतात हांवें कांयच साडलें ना जेजू. विणगो हांव आयलो, विणगो हांव फाटीं येतलो. वय सोम्या, naked I came from my mother's womb, naked I am going back म्हणालो जोब. मरून वेताना म्हाका कांयच उरूंक ना. देवा तुवेंच सर्वस दिली. फाटीं घेतल्यारी तुका हांव वाकणटा.
मरणाचेर जैत दिल्लो तूं आसतना ताळण्यो म्हाका आयल्यार जैत जोडटलो. आज मस्तो ताळण्यो येतात, मस्तो सावलां, मस्तो दुबाव. रक्षक दिवचो देव तूं म्हजो संगी आसतना, सोडवण दिवचो देव म्हजे संगी आसतना जोबा बरी खालतो रावून स्तुती गायतलो. तर मग अशें भाव भयणीनो आमकां समर्पण दिवया. साथ जाता जाल्यार तुमच्या जाग्यार दिंडी घालून दोनी हात वयर उबारून त्या सुमयाक आमी आराधन करया. जल्मोन येताना हांवें कांयच आडूंक ना, मरून वेताना म्हाका कांयच व्हरूंक ना. जल्मोन येताना हांवें कांयच हाडूंक ना, मरून वेताना म्हाका कांयच व्हरूंक ना. देवा तुवें सर्वच दिले, पाटी घेतल्यारी तुका हांव वाकणटां. जेजू आमकां सांगूंक लागलो दिवो पेटोवन तयार जाया. तो वेळ ती घडी कोणाकच कळीत ना, बापाक पुताक कळीत आसा. तर म्हज्या भाव भयणीनो आमी भिवूंक नाका. कोरोना आमकां कितेंच करूं शकना, आमकां कितेंच पिडाशिरा करूं शकना. आमी जेजूची देवाच्या कृपेन जिवची जावन आसा. जल्मोन येताना हांवें कांयच आडूंक ना, मरून वेताना म्हाका कांयच व्हरूंक ना. देवा तुवें सर्वच दिले, पाटी घेतल्यारी तुका हांव वाकणटां. वय आज आमचे मस्त लॉस जाला, आमकां बिझनेस लॉस जाला, फायनान्स लॉस जाला. जेजू तुवें फाटीं घेतल्यारी हांव तुका वाकणटां. म्हणजे मग अशी आज कोरोनान मोरते आसात साव पुरो, हांव तुका वाकणटां. मरणाचेर जैत दिल्लो तूं आसतना, ताळण्यो म्हाका आयल्यार जैत जोडटलो. मरणाचेर जैत दिल्लो तूं आसतना, ताळण्यो म्हाका आयल्यार जैत जोडटलो. सोडवण दिवचो देव म्हज्या संगी आसतना, जोबा बरी खालतो रावून स्तुती गायतलो. सोडवण दिवचो देव म्हज्या संगी आसतना, जोबा बरी खालतो रावून स्तुती गायतलो. हरगा म्हज्या जेजू, होगळा म्हज्या जेजू. हरगा म्हज्या जेजू, होगळा म्हज्या जेजू. जेजू म्हज्या जेजू तूं म्हज्यार असणारा, कश्ट नश्ट अर्पून तुका स्तुती हांव गायता. जोबा बरी कश्ट म्हज्या जिणेंत आयले, जोबा बरी स्तुती होगळा हांव तुका दिता. वय जोबा बरी कश्ट आज आमकां आयल्यात. कष्टाच्या काळार आमी आसा, बियान आमी जियेते आसा. पूण मग अशें भाव भयणी आमी भिवूंक नाका. जेजू आमच्या खातीर आसा. ह्या आराधनान तो आमकां आपोवता. कशें जोबाचो भावार्थ ताणें घट करता, जोबाक परत कितें होगडायले सकट पाटी दिले, आज तो आमकां पाटी दिता. तर आमचे दोनी हात वयर उबारून आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. हाला मारा की ब्रशारा बाला करा शंदरिया बारा अल्फा कोरा राफा हलरिया मशरिया बारा शमाल केमिरा बारा होराव सिंतेरा बारा लोया. जेजू तुझ्या नावाने आराधना जी सकता, जी कोण हात उबार मागतात, जी कोण घरा भितर गई आसात ती मागतात, ऐकतात. जेजू माझ्या घरी ऐकतात, अजब पडून दिता. जेजू आमच्या खातीर आमचे जोबाच्या बुकांना ताका सत्कर तुवें पाटी दिली. आज आमचे रस्ते ही मारेकार पिडा आशेडा पयसकार आमच्या भुरग्या बाळांक तूं राखो दवर. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. मग अशें भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर आयकुया. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता आमी पळोवया. हांव मार्कोचो वांचेलो. तुमचे कडेन बायबल आसल्यार घरा बायबल काण घेया. मार्कोचो वांचेलो 16वा अवस्वर ओळ 9 तावन 20. कशें जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आदेश दिता पळया. कशें आमी जैतेवन जावयेत म्हणलें आमकां देवाचें उतर सांगता. आयतारा सकाळी भोव पांद्यार जिवांत उठलोलो जेजू पयलो मरी मगदलेनाक दिश्टी पडलो. तिशे तावन 7 देवसार ताणें धांवडायले. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. थोडे कंदीन उदान करनासले.
तो जिवंत आसा आणि आपणा दिश्टी पडला म्हणून तिने सांगलेलें ताणी सतमानलें ना. उपरांत तांचे भितरले दोगांक ते नाडाक सांगाता सोलून वेताना वरकी रुपार तो दिश्टी पडलो. ताणी वचून हेरांक खबर दिली पूण तांचे कोणेच सतमानलें ना. शेवटी ते 11 जण शिस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आणि तांच्या बेविश्वासा आणि काळजाच्या दारुणयापासून तांकां तो दूर जालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पाती येले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वचा आणि सर रस्त्यांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर क्यास्तीचें फर्माण पडटलें. सतमानतेल्या कसल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आणि मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना आणि पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सुमया जेजू सरकार उबारून घेतलो. थंय देवाच्या उजवे कुशीन ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आणि सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आणि तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या कुणांनी ताणें तांची शिकोवण तीर केली. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, मार्क जेजूस सोडून दार म्हूण आमकां दाखयता. निमाणें उतर पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आणि सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आणि तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या कुणांनी ताणें तांची शिकोवण तीर केली. आज या आराधनांत सोमी ताची शिकोवण तीर करता. आमी आमकां समर्पण मागते आसा. पळय कशें जेजूचें पुनर्जीवनपण जालें, कशें नाडाक येताना एम्माव वटेर तांकां दर्शन मेळ्ळें. ताचे उपरांत जेजू तांकां सांगता, संवसाराच्या सर देशांनी वचा आणि सर रस्त्यांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर क्यास्तीचें फर्माण पडटलें. आज आमी सुवार्ता सतमानूक आसा. सतमानतेले कसले असऱ्यांची पदवी मेळटली. कसली पदवी? म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले, मारेकार म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले, मारेकार कसले वीख बी ते पियेती जाल्यार मारेकार कोरोना व्हायरस तांकां ते बादाक जावचे ना आणि पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आज देव आमकां बरें करता. जेजू आमकां गूण करता. निर्गमन ग्रंथ 23:25 सांगता, तुमी म्हाका एकल्याक आराधन करतना तुमच्या कणाजेवणाचेर आशिर्वाद घालता, तुमच्या भुरग्या बाळाचेर आशिर्वाद घालता, वाजवणी म्हणी आसची ना, गर्भस्त्राव जावचो ना, मारीची पिडा तुमच्या घराण्या लागीं येवची ना. तुम्ही म्हाका आराधन करा, निजा देवाक आराधन कर. आराधनेचे आशिर्वाद बायबल आमकां सांगता, रोमागरा बरयलें पत्र 1:32 पर्यंत मनुष्यकुळाचे अपराध कितें गे म्हणून काण वाचा. मनुष्यकुळाचे अपराध कितें गे म्हळ्यार देवाक ताणी अर्घ दिवंक ना, त्या खातीर कर गाज. देवाक ताणी गौरव दिवंक ना, आराधन करूंक ना. देवा तावून ती पयस सरली. आज आमी देवा तावून पयस सरल्या वांगी तर आज आमी निर्धार करी जाय, देवा थंय आमी फाटी येजय, देवाच्या मोगाक आमी फाटी येजय. आज या युकारिस्तीक क्रिस्ताच्या मोगाक आमी फाटी येजय. जावं करून आमच्या कुटुंबांत जीव कोण देवा तावून पयस केल्या तांच्या खातीर आमी मागया. हेरेजी करण्या संवसारांत हेरेजींत अंतराच्या वाट्यात जिवच्या लोकां खातीर आमी मागया. आज जेजू तुझ्या दयाने तुवें आमकां गूण केले. या युकारिस्त तूं आमकां गूण कर. तुज्या नांवान जे आमी मागता ते तूं आमकां दिता म्हूण तुवें सांगलां. तर मोगाचे भाव भयणीनो, जेजू खरेंच आमी मागलेले आमकां तो दिता. तर आज आमी भियेजय म्हणना. 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यांनी प्रसंग करूंक लागले आणि सोमी तांच्या सांगाता वावुरलो. आज या सुवार्थेच्या मिसावान सोमी आसा. फादर फ्रँकलिन केवळ एक साधन. सोमी आमचे मदें आसा. तो वावुरता, तो गूण करता, तो सुटका दिता, तो भलायकी दिता, तो आमकां राखता, मारेकारांतले आमकां राखता. तर त्या सोम्याक आमकांच आमी समर्पण दिया.
सुमीच्या हातात आमकां स्वामी समर्पून दिया जेजू मुझे ते दया दाते हांवें पत्की हांवें अस्कत म्हजी पत्कां भोगशी एक घडी भर दुनियांत आमच्या काळजाचेर दवरया आनी जेजू कडेन आमी मागया. आज आमी तुका दुरसल्या भियेल्या मागणे करिनासतना ह्या संवसाराच्या राटावळीन टायम ना म्हणून वेळ ना म्हणून आमी बुडोवन गेल्या. जेजू आमकां भोगशी. आज ह्या सुवार्थेच्या मिसावांत तुजे आशिर्वाद आमकां मेळोवन दी. तुज्या कृपेन तूं आमकां भोरू, तुजे सत्तेन तूं आमकां भोरू. मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या मुखार आमी कालती जावया. आमी रेडी या आमचेर दया दाखय, संवसाराचेर दया दाखय सुमया म्हणून. बोगोस म्हाका सोमिया, बोगोस म्हाका सोमिया, बोगोस म्हाका सोमिया, बोगोस म्हाका सोमिया, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका, बोगोस म्हाका सोमिया. हांवें पातकी मुझे दया दाखय, काकूळ तुजी दाखय. बोगोस म्हाका बापा, बोगोस म्हाका बापा. ओय बापा म्हाका म्हज्या कुटुंबा भुरग्यां म्हणा म्हज्या खानदान सकट भोगशी. मुझे दया दाखय. तुजी दया नातल्यार आमी कितेंच करूं शकत. हांव तुजी दया येवकरिस्ताद्वारे म्हज्या परजेचेर देंवून येवं दी, भुरग्यापणाचेर देंवून येवं दी, सगळ्या संवसाराचेर देंवून येवं दी. तुवें सगळे संवसारा खातीर माग वय सोम्या. आज तुज्या नांवान हांव मागते आसा. ह्या आराधनेचे आशिर्वाद बेसांव ह्या भुरग्यांक लाभोवन दी. तांचेर तुजी दया देंवून दी म्हणून मागता. मोगाळ भाव भयणीनो तोच जेजू आमचे मदें आसा. तेच जेजू मुखार आमची पातकां रेडया. तेच जेजू मुखार आमी आमकां समर्पण दिवया. त्याच जेजू कडेन हांव भलायकी जोडून घेवया. तो भलायकेचो दातार. तो आमकां भलायकी दिता, आमकां सुटका दिता, आमकां आशिर्वाद दिता. आमचे दिरास पडो, आमचे एकसूर पडो ते सकट तो पयस करता. तर जेजू आज म्हाका तूं आशिर्वाद दी म्हण आमी मागया. आमचे दोनी हात आमच्या तकलेचेर दवरून आमी मागया. सर्वेस्पर बापा आगणीत काकूळ धरा. तुका अर्गां होगलापणी वाकाणी दिता. ह्या आराधनांत तकलेर हात दवर मागच्या भुरग्यांक तूं आपड. विशेष मापान तांच्या तकलेंत पांया पर्यंत तुजी पेकोवन वाडोवन दी. तुजी सुवार्थ कशी सगळ्यांनी प्रसार जाताना तुवें ती विस्मितांनी कोणांनी तुवें रुतां केली आनी तूं वावुरलोय. आज तूं वावुरताय सोम्या. संवसारार शिंपडलेल्या सर परजे खातीर मागता. इगेज माते खातीर मागता. आमच्या बापा फ्रांसिसा खातीर, कार्डिनला खातीर, आर्च बिस्पो गोवळी बाप आदारी बिस्पो, ह्या जाक रिलिजियस प्रोविन्शियल सुपिरियर जनरला, सकट प्रोविन्सांत येशिस्यो, सकट इगर्ज्यो, तुजे तो हांव पयस गेल्ले पंगडाचे आमचे भाव भयणी, सकट जाती खातीरचो लोक ह्या संवसारांत ती तुजी जावन आसात. तुवें दया दाखयना तर आमकां कोणूच दया दाखोवंक साद ना. जेजू आमच्या तकलेचेर हात दवर मागता सगळ्या मनुष्य कुळा खातीर आमी मागता. तुवें सगळ्या मनुष्य कुळाचेर दया दाखय जाय. ह्या कोविड-19 तुवें आमकां राखा जाय. आमच्या कुटुंबाच्या समस्येंत तुवें आमकां राखा जाय. आमच्या अंकर बंदणेंतले तुवें आमकां राखा जाय. पिडेशेंतले तुवें आमकां राखा जाय. तूं मात्र राखोवंक शकताय सोम्या. तुजे वेळीन म्हाका जिवन ना जेजू. तुजे वेळीन म्हाका कोणीय ना जेजू. जेजूच्या नांवान तुमच्या तकलेंत हांव पांया पर्यंत एक विश्व आशिर्वादी जावन दी. जेजूच्या नांवान आशिर्वाद पेकोवन देंवून दी. अंकर बंदड्यो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान निष्क्रिय जावन दी. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, नॉट देम लॉर्ड, फेवर देम लॉर्ड. तुझ्या नावान आशीर्वाद देंवून दी. अर्गां जेजू, ओगलाब जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हाला मरागी ब्रशारा बाला करशांदर यारा बारा अल्फा कोरा राफा हलरे मग शरीरा बारा शमाला किंबरा बारा वरा 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 और रे. तुम्ही दोन्ही हात जेजू मुखार उक्ते धरा. एवकरिस्ता पळया नदर मारा.
बापाच्या उजव्या कुशे बसून असलो तो जेजू आता आमकां आपडटा. आमच्या कुडी भितर अशी पिडा शिडा तो गुण करता. आमकां तो अभिषेकान भरता. ताज्या गायांनी आमकां गुण जाला. तरी क्रिस्ताचे आशीर्वाद खंय पिडा आसा त्या जागेचेर हात दवरून मागा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या भुरग्यांनी हात दवरल्या जागेचेर अशी पिडा शिडा. जावं बरो किडनी प्रॉब्लेम, युट्रस फायब्रॉइड्स या कितेंच कुडींत पिडा शिडा आसा तुका कळीत आसा, हार्ट प्रॉब्लेम, लंग्स, लिव्हर कितें प्रॉब्लेम आसा जेजू ते सगळं निश्कळी कर. तुवें तुज्या ह्या जागी दीक्षे सगळे जे कितें बांदता ते बांदता, जे कितें सोडयता ते सोडयता. रुपया भांगर म्हणजे ते नांव जेजू तुझे सत्यवत बोडवत महिमेवत नांवान ह्या भुरग्यांनी हात दवर मागल्या जागेचेर आसलेली पिडा शिडा शाश्वीत सोडून सोदी. हांगा कसलेंच वैरासाच्या कुडी भितर येनातले बरी तुझ्या रक्ताचे प्रोटेक्शन, तुझ्या नावाची सकत, तुझ्या उतराचे आशीर्वाद ताका देवून येऊ दी. जेजूच्या नावान तुका आशीर्वाद. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. या आराधना वेळार दोन्ही हात तुमच्या घरा जागेचेर दवरून मागणें करा. कित्याक बायबल आमकां सांगता या घरांत देव वस्ती करता. मारीची पीड आमच्या घरा भितर येवची नाका. या जागेचेर, या म्हज्या गांवाचेर, तूं असो गांव, तुजी सेसा मारा, तुजो वाडो, या तुजी डिस्ट्रिक्ट, जिल्लो, तुजें राज्य, तुजें देश, सगळो संवसार रस्त्यांक समेत सुवार्ता प्रगट जाता. रस्ता समेत देवा राखोन आसा. तर आमी कोविड-19 कोरोना व्हायरसा जेजूच्या नांवान बांदता. ह्या धरतेचो मोकार नासतना धरते विरोध केल्ल्या खातीर, रस्ते विरोध केल्ल्या खातीर, हे धरती आमी नाश केल्ल्या खातीर आमी पश्चाताप पावता. ही धरती तुवें दिले आशीर्वाद सोम्या बऱ्यान उपयोग सूख आमकां करपा दी. हाजेर पडलेले अबॉर्शनाचे रगत, कुनयेंचे रगत, हर एक तरेचे शिरापाचे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून दी. हे जागो अभिषेक जावं दी. हालेलुया हालेलुया. टच द लँड, टच द हाऊस. जेजू एरियेक घरांनी घरात असली व्यक्ती, वस्तू अभिषेक जावन बेंबिरान घरांत खाण उडय जेजू. घरा भितर मारीची पिडा येनातले राखोन उर जेजू. तुज्या नांवान जैत उतरां बले की रक्तान सुडका मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक घडीभर दुनिया तुमच्या काळजाचेर दवरा. तुमचे कितें ते सांग आसा ते जेजू समर्पून मौनपणी मागा. जेजूचे आशीर्वाद तुमच्या कुडी भितर, जिविता भितर देवून आयलेले अनुभव जोडा. आम्ही विशेष मोगान मागया या कोरोना व्हायरसा वॅक्सिनेशन सोदून काडच्या व्यक्तीक देव धाडून दी. अंदू मरण पावलेल्या आत्म्यांक शांती देव फावो करून दी. आनी राष्ट्रांक देव राखून दवरून दी. राजकारभारांचेर, नर्सांचेर, वैजांचेर आनी सगळ्या कुटुंबांचेर विशेष मोगान ह्या दिसांनी गर्भस्थ स्त्रियो तांचे देवाचे आशीर्वाद देव देवून दी. निराश्रित, निर्गतिक, अनाथ, विधवे, विधुरांचेर, आस्पत्रेंत जीवन मरणामध्ये झुजच्यांचेर, मरणांती पिडे कोळाक जाल्ल्यांचेर आशीर्वाद देवून येवं दी. आनी आमची सोर त्या समर्पून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमच्यो चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची बदकां मोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. काना शहरी मागली माई, संवसारार विविध जाग्यार दर्शन दिल्ली माई, आमचे खातीर विनंती करूं दी म्हणून. आनी ह्या घडये आमच्या संगात ती आसा माय, आमचे खातीर तूं माग. मागीर सगळ्या संवसारा खातीर, संवसाराची राणी तूं माग. मागीर नमान मुरये कृपेन मुरले सुमी तुजे संगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो. भगवती मुरये देवाची माय, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन राव. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी तसो आतां सदां सर्वता. आमेन. जेजूचे आशीर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयार करया. इत्या व्हडा साक्रामेंटा साष्टांग नामान कोरोया. उर्विल्ल्या त्या रूपा पोतला
Divia, Zoshim Papa, Toshim Puta, Ula Sanis Turtiza, Purvi Maima, Susna, Ekataria, Hursita, Tukadogan, Cha Spirita, Suma Sumi Navarta. Amin. प्रार्थूया. हे देवाविषयी सक्रमेंटा काल तुझे कष्ट सुपडास तुवें आमकां दिलाय. तुझे सोडणेचो फोड सदांच आमचे दे आमी बोगासारको तुझ्या कुडीच्या आनी पवित्र रक्ताच्या मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना. आमीन. मोगचनो आमी आतां जेजूचें बेसांव घेवंक येता. हें बेसांव केवळ आमी माज्यान पळयता न्हय, हें घेता जेजूस आमच्या मदें आमच्या कुटुंबाक सगळ्या संवसारार बेसांव घालून दी म्हणून आमी मागया. O sacrament most holy, O sacrament divine, all glory and honor to you, O sacrament divine. Sacramentantल्या जेजू, ह्या आराधना वरवीं तुवें आमकां आपयल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आमी भियेना वचुया, तूं आमच्या संगात आसाय. आमी तुका अर्घां दिता. आमच्या कुटुंबा समेत मेळोन आमी जेजूक अर्घां दिवया. अर्घां तुका सोमिया, अर्घां तुका धनिया, अर्घां तुका आतां आनी ससना. होगळाक तुका सोमिया, होगळाक तुका धनिया, होगळाक तुका आतां आनी ससना. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, वंदन तुका आतां आनी ससना.